नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तोराचे पने। ही हांवें तोरां घेतल्या, तोरां तासून ताजे हांवें कुडके करून घेतल्या। हे पळयात, अशे हांवें कुडके करून घेतल्या। तोराच्यो अश्यो फोडी करून घेतल्या। या तोराचे फोडींनी थोडेशें उदक घालता। कुकराच्यो आमकां 4 शिटी काडून घेवपाक जाय। तोरां हांवें अशी कुकरान शिजोवन घेतली। पळयात, अशी बरी शिजप जावपाक जाय। तोरां अशी चाळणीन घालून गाळून घेवया, चाळून घेवया। हाजो आमकां स्मूथ पल्प काढून घेवपाक जाय। असो आमकां तोराचो गर काढून घेवपाक जाय, स्मूथ पल्प काढून घेवपाक जाय। हातून हांव 1 कप गोड घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालता, अर्धो चमचो घालता वेलचीची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरयाची पावडर। मिक्स करून घेवया। हातूंतले गोड सगळे विरगळून घेवपाक जाय। आणि पळयात, गोड सगळे विरगळ्ळे। हे आतां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर बाटलेन भरून फ्रिजान दवरपाक जाय। रुचीक कैरीचे पने, तोराचे पने तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।